प्रितीच्या भावान भयणू आमी गेल्ले सुमनाक वाचपाक पळयत जाल्यार न्हू जेजू शिसांक सांगूंक सोदता की तो कसलो मसाया तो आनी शिसांक तें मानून घेवंक मातशें कठीण लागता आनी ताकाच लागून गेल्ले सोमाराचें दिसाचें वाचप पडलेलें जाल्यार गेल्ले सोमाराचें वाचप जावन आसा रुपांतर जंय जेजू पेद्रू जाकोबाक आनी जुआंवाक घेवन दोंगरार वता आनी थंय आपली पदवी थंय आपली तो पदवी तो दाखयता देवाची महिमा तो दाखयता आनी तें अनुभवून आयज आमी पळयत जाल्यार आयज जेजू त्या शिसांक घेवन सकला देंवता तेन्ना आनीक एक दुखीची परिस्थिती आमकां मेळटा म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो आयज हो एक दादलो आपल्या भुरग्याक जाका देंवसरान मोन्या आनी बेऱ्या देंवसरान दवरलेलो आसा ताका घेवन येता तेन्ना ताचे दुसरे शिश्य जे आसात तांच्यांनी ताका ते देंवसराक काडूंक जायना आनी हेंच पळोवन आयज आमी पळयता जेजू दुखीची वस्त म्हणल्यार दुखीची परिस्थिती म्हणल्यार जेजू आयज कोणती बरी जाता कित्याक ते जेजू लागीं आसून देखून जेजूचेर विस्वास दवरूंक आनी जेजूच्या नांवान ते मिला करूंक पावून आसले आनी हेंच पळोवन जेजू आयज मातशें निराश जाता आनी आमी पळयता आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता आमचो विस्वास ताचेर गोट करूंक आपयता जेन्ना तो त्या भुरग्याच्या बापायक विचारता की केन्ना सावन भुरग्याक अशें जाता तें आनी तो बापूय सांगता तेन्ना भुरगें सावन आनी तो ताका म्हणटा तुज्यान कितें जाता जाल्यार कर आनी जेजू म्हणटा करूंक जाता पूण तुजो भावार्थूय गोड आसूंक जाय आनी त्या वेळार तो बापूय ह्या जेजूचे भावार दवरता आनी आपलो उणो भावार तो ओळखून घेता मोगाच्या भावान भयणो आमी दोन तरेचे मनीस पळयता शीस जेजू बराबर आसात आनी हो बापूय जो जाणा घोडये जेजूचें आयकलां आसलें आनी तो जाणा घोडये जेजूच ह्या आपल्या भुरग्याक बरो करतलो म्हणून आनी तरी आसतना तो अविश्वासी जावन येता पूण जेन्ना तो जेजूक मेळटा ताचो तो भावार्थ वळखता तो थोडो भावार्थ जो आसा तो वळखता आनी जेजू लागीं आपलो भावार्थ गोड करूंक तो सांगता मोगाच्या भावान भयणो जायते फावटी आमी बी असले परिस्थितींत पडलेलीं आसात जायते फावटी आमी जेजूचेर विस्वास दवरचे खातीर आमी आमचेंच करतात आमी जेजूचेर विस्वास दवरूंक फाटीं सरलेलीं आसात आनी हेंच आमी कशें करतलें आयज जेजूच आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत सांगता शेवटचे वळेंत आमी पळयत जाल्यार जेन्ना शीस जेजू लागीं येतात आनी विचारतात आमच्यांनी ते ताका बरो कित्याक करूंक जावंक ना काय म्हणून तेन्ना जेजू हीं उतरां म्हणटा की मागण्या बरो बगर असली जात खंयचेच भाशेन काडूंक उडोवंक जायना मोगाच्या भावान भयणो आयज जेजू म्हणटा की मागणें जावन आसा एक खरें हातयार आमकां आमचें जीत आमचो भावार्थ गोट करूंक आनी आमी हे मागण्यांतूच रावंक गरजेचें आनी आमकां तो परतून मागण्यांक रावंक फरमायता मोगाच्या भावान भयणो आमी म्हणटात आमी मागणें करतात आमी जायतें करतात म्हणून जायते फावटी आमी म्हणटात जेजू आमचें ओ देव आमचें आयकना म्हणून पूण आयज जेजू म्हणटा मागणें करीत रावंक जाय आमी मागण्या भायर आनी कांयच ना आनी हेंच करूंक आमी आयज आमकां आमंत्रण दिल्लें आसा आनी आमी तेंच करुया आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना जेजूचेर भरवोसो दवरुया जेजूच आमकां आमच्या परिस्थितींतल्यान सोडयतलो तें म्हूण आमी विश्वास दवरुया आमी ह्या शिसां भाशेन आमचो भरवोसो ल्हव करचो न्हय पूण जाता ते भाशेन जेजूक अनुभवून जेजू लागीं वेळ सारून आमचो भावार्थ गोड करूंक प्रयत्न करुया